तुमका खबर आसा हांगासर हांव सदांच माझे लक्ष आसता। तुमका सदांच हांवें सांगलेलें की ते डेव्हलपाक लागून हांगासर केन्नाच लक्ष दिवंक नासले ते आता हांगासर खूबशीं कामां घडोवन हाडलेली आसा आनी हेजे फुडें जातली। तेका लागून आता एक आमच्या बाईन सांगलें सगळ्यांचो एकवट हो खऱ्यांनीच गरजेचो आसता तेन्ना तो विकास जाता। तेका लागून आयज सगळ्यांचो हांगा तुमी येयले तो खऱ्यांनीच दिसता हो विकास ह्या गांवांनी जातलो हेच्या फुडेंय बी आनी हांव करून दाखयतलो। जे आयज खुबशीं कामां तशेंच तुमकां गव्हर्मेंटाची बाकीची आमचे जॉब्स हे तुमकां ह्या गांवांनी ऑलमोस्ट हांव सदांच फर्स्ट प्रिफरन्स दिता आनी ती कामां करून घेता। तशेंच आयज माझे घर हे आतांच विशय काडला भाऊन, तेका लागून तुमकां हांव सांगूंक सोदता जे माझे घर हे अजून ते हे जावंक ना। जे फॉर्मां आसतली पळय ती फॉर्मां दिवच्या पयलीं हांव तुमची कोण तरी एक आमचो मिनिस्टर नाजाल्यार CM ती एक मिटींग पेडण्यान जातली। त्या टायमार तुमी सगळे जाणां येवची। जाणट्यांनी जी घरां बांदून दवरलेली आसा आनी आमकां जी दवरलेले तेका लागून आमकां सदांच हे पीस म्हणून हे नाहले ते आयज आमच्या गव्हर्मेंटान आनी BJP सरकारान हे आमच्या हांकां पीस दिल्ले आसा। कित्याक आमकां सदांच हुस्को आसतालो एकामेकाचेर केशी घालताले घरांचेर व हेणी कितें बांदलें जाल्यार तेका नसाय जाताली आनी कोणी बांदलें तेजेर केस घालप हे हेच्या फुडें घडचें ना। जे आपलो ह्या रायट आहा पळय तो सरकारान बरें बरें काम करून दिल्लो आपलो रायट आपल्याकूच मेळटलो। आता ती आमचे आमदार आहात त्यांच्या तर्फे आम्ही आणि ह्या आत्मनिर्भर त्या संस्थेतर्फे आम्ही जी हांगा सुरुवात केल्ली आहा ती आमची आता फाउंडेशन स्टोन फोडून आता त्याच्या पुढे बेगीनच काम सुरू जातले अशें हांव जाहीर करता। आता सांगपाचें म्हणजे आयज खूब असो एक बरो दीस कसो आहा जेणे करून आज बेरेस्तारे आहा आणि सगळे लोक आज हांगा आवर्जून जे जमलेले आहा त्या लोकांनी सुद्धा आज आमकां खूप सपोर्ट करून आज ह्या पंचायतीचे नवीन पंचायतीचे उद्घाटनाक जे येयल्ले आहात ते अशें हांव जाहीर करता की तेंचे सुद्धा ह्या बहुमोलान आणि त्यांच्या ह्या येण्यान ह्या पंचायतीची सुरुवात जातली अशें हांव जाहीर करता। सेकंडली म्हणजे आमचे आमदार त्यांनी सुद्धा आपलो टाइम काढून हांगासर जे येयले न्हू त्यांका म्हाजो असो एक प्रश्न आहा की ते जे हांगासर येयले म्हणजे त्यांचो टाइम काढून येयले अशें ना, त्यांची एक धडपड आसलेली हांगासर की खरेंच ते पंचायतीचे काम जावपाक जाय आसलें।